पास्कांचे 5वें सतोळे मुंगळार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 14 ओळी 27 ते 31. जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव येता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापासुरी वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडून आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हे घडये आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फर्मायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.